त्या दुसऱ्या आजाक नमन करून 2 तारखेक जी वेबसायट आमची चोरून येयल्ली आसा ती 2 तारखेचे पयलीं आमकां जे आमचे फाटल्यान आमकां खंबीरपणे उबी आसा जो म्हणल्यार आमचो आदलो खासदार विनय भाई तेंडुलकर कळ्ळो तुका आनी दुसरो आमचो विलास देसाय तिसरो आमगेलो संकेत आरसेकर मचिन देसाय आनी बालाजी गांवस हे इतले आमचे फाटल्यान खंबीरपणे आसा। हांव देवा लागीं मागता इतलेंच की 2 तारखेच्या पयलीं आमची वेबसायट आमकां सांगलेल्या त्या प्रमाणे आमगेली हाडून दिवची आनी तो धंदो आमकां बरे भशेन चालू करपाक लागून सगळ्यांनी सहकार्य करचें इतलें हांव हात जोडून दुसऱ्या हाज्या कडेन नमन करता। आणि त्या दीस हांगसर जमलेले ते दीस विनय भाईन सांगलेलें की आपूण पाठपुरावा करता म्हणून आणि त्या प्रमाणे तो मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो। एक्चुअली आमी कितें ठरयल्लें की हांव विनय भाई विलास देसाय आनी बालाजी हांकां चौगांकूय घेवन हांवें विनय भाईक सांगलेलें की मुख्यमंत्र्या कडेन बैठक घे कित्याक जे दीस हांगसर लास्ट इयर प्रॉब्लेम जालो तेन्ना ऑनलायन ऑफलायन सोडून जे दीस रातची बैठक जाली तेन्ना तितून आमी चौगांय आसले आनी भितूर संकेतूय आसलो आमची कमिटी आसली आनी आमकां त्या टायमार मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स केल्लें की तुमगे सगळे पेपर वर्क करा आनी आपूण तुमगे ते करून दिता म्हणून। त्या प्रमाणे हे सगळे सिजन गेलो सिजन जातकीर परत निलेश वारंवार कमिटी फॉलोअप करताली पयर हे जातकीर परत मुख्यमंत्र्याक जेन्ना विनय भाई आनी विलास मेळ्ळो तेदूस मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें की आपल्याक मातसो थोडो टायम दी आपूण ते तुमकां आपयता आनी करता। आतां सुद्दां हांव काल विनय भाईक मेळ्ळो रिगार्डिंग सेम विशयाचेर तो म्हणपालो ह्या आठवड्याक आपूण परत मुख्यमंत्र्याक मेळटा आनी तुमकां चौगांकूय घेवन वयता आनी कितें ते तेजेर आमी सोक्षमोक्ष लावया अशें म्हाका तेणी कालूय सांगलें आनी आयज हांवें परत येता आसतना आतांय फोन केलो ताका म्हाकाय सेम सांगलें तेणी की ह्या आठवड्याक आमी कशे भशेन मुख्यमंत्र्या कडेन अपॉयंटमेंट घेवन हो विशय धसाक लावया म्हणून। नमस्कार, आम्ही कुळे आसा। आज जीप दुधसागर जीप टूर असोसिएशन यांची सर्वसाधारण सभा आसली आनी ते सभेन जवळ 430-31 सुमार अशे जे जीप मालक आसलेले आनी ते जीप त्यांची सभेन आज असो ठराव जालो की तेंची जी वेबसायट आसा फाटली कितलीशीच 2 वर्सां जाली की ती आमची वेबसायट आमकां परत दिवची म्हणून ते झगडटा आनी त्या संदर्भात तेंचें आंदोलनय केल्लें आनी ह्या संदर्भात जे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आसले विनय तेंडुलकर जावं विलास देसाय मचिन देसाय सगळे जे कोण आसले तेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आनी वेबसायट परत दिवपा खातीर तेंच्यांनी खूब मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चाय केल्ली पूण आयची मिटिंगेन असो ठराव जालो की तेंची जी वेबसायट आसा ती तांकां परत दिवची आनी जो तेंच्यांनी GTDCन जो करार केला तो रद्द करचो अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा। आनी दुसरी म्हळ्यार एक तेंची आसा की तेंचो जी 431 जीप आसा तितूंतल्यो 98 जीपी ते गॅजेटाचेर येयल्ले आसा आनी बाकीच्यो ज्यो जीपी आसा त्योय तेंच्यो घालच्यो अशीय तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा। आनी दुसरी म्हळ्यार जो GTDCचो जो करार आनी जी तेंची वेबसायट तांकां 2 ऑक्टोबर पयलीं दिना जाल्यार ते 2 तारखेक 2 ऑक्टोबराच्या रितसर आमी जो पर्यटन महोत्सव आतां चालू करतले पूण ज्यो गाडयो आहा त्यो आमी गाडयो ऑनलायन सोडपाना सगल्यो गाडयो ऑफलायन सोडटले असो तेणी सांगलेलें आसा। जो संघटनेचो अध्यक्ष आहा तेणी हांगा निलेश वेळीवान तेची जी पदाधिकारी जे कमिटी आसा सगळे तेंच्यांनी गेली 1.5 वर्स जाले की आमचो वेबसायट जी आसा ती परत करची म्हणून तेंच्यांनी मागणी केल्ली पूण अजून पर्यंत कांय जायना। मुख्यमंत्र्यान एका ठोस आश्वासन दिलां पूण करता म्हणून सांगलें पूण अजून पर्यंत जवळ वर्स जावन गेले पूण कांयच जावना। तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हेची दखल घेवची आनी 2 ऑक्टोबर पयलीं आमकां जी ती वेबसायट आसा ती परत करून दिवची अशी तेंच्यांनी सांगलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।